16 जानेवारी 1967 ऐतिहासिक अस्मिताय दीस म्हण मनयतात। याच दिसा आमच्या गोंयाक वेगळी वळख मेळ्ळी। अंदू सरकारान 60वो अस्मिताय दीस व्हडा उमेदीन राज्यभर मनोवचो अशी मागणी युथ अध्यक्ष प्रभाव नायक हांणी केली। पळयात। अस्मिताय दीस गोंयच्या इतिहासाचो एक असो दीस ताच्या खातीर आमच्या गोंयाक एक सेपरेट आयडेंटिटी मेळ्ळी। कोंकणी आमची ऑफिशियल लँग्वेज जाली आनी आमच्या गोंयाक स्टेट्यूट मेळ्ळें। म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की म्हजो पणजो नरशिंव नायक आनी म्हजो आजो बाबू नायक हांचें कॉन्ट्रिब्युशन गोंयाक ओपिनियन पोल मेळपा खातीर खूब आशिल्लें। खरें म्हळ्यार जेन्ना आमी डायमंड जुबलीन भितर सरतात, सरकारान 16 जानेवारी 2026 स्टेट लेवलाचेर एक व्हडलो प्रोग्राम ऑर्गनायज करपाक जाय आशिल्लो। पूण पयर आमी एक सर्क्युलर पळयलो। तो सर्क्युलर 5 डिसेंबर 2025 आसा आनी डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनाचो आसा। ह्या सर्क्युलरान तांच्यांनी सांगला की डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनान गोंयच्या सगळ्या स्कुलांनी इन्स्ट्रक्ट केला की तांच्यांनी 16 जानेवारीक म्हळ्यार ओपिनियन पोल डे दिसा सगळ्या स्कुलांनी कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गनायज करचे म्हणून। म्हूण आमी जेन्ना हो सर्क्युलर वाचलो तेन्ना हातून आमकां दोन गोष्टी दिसून आयल्यो की हो प्रोग्राम ऑर्गनायज करपाक सरकाराचो अप्रोच सामको कॅज्युअल आसा आनी दे आर नॉट एट ऑल सिरियस म्हणून। आनी जे तांच्यांनी ओपिनियन पोल डे सेलिब्रेशन एकाच डिपार्टमेंटाक रेस्ट्रिक्ट केलां हे पळोवन खूब वायट दिसता आनी इट इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। आमी 16 जानेवारी 2025 फाटल्या वर्सा सरकाराक अपील केल्लें की गोवा ओपिनियन पोल डे मोठ्या प्रमाणात स्टेट लेवल तांच्यांनी प्रत्येक वर्सा ऑर्गनायज करचो म्हणून। ताज्या मागीर फेब्रुवारीन बजेट सेशन आयलें तेन्ना आमकां दिशिल्लें की ह्या वर्साचो ओपिनियन पोल डे सेलिब्रेट करपा खातीर ते बजेटरी प्रोविजन करतले म्हणून। पूण आतां ज्या तरेन हो सर्क्युलर आयला आनी जितले हे आमी वाचलां तातूंत एक गोष्ट दिसून येता की सरकारान ह्या वर्सा ओपिनियन पोल डे सेलिब्रेट करपा खातीर कसलेच बजेटरी प्रोविजन करूना। ह्या सरकाराक परत एकदां याद करून दिवपाक सोदता, फाटल्या वर्सा हांवें केल्लीच की आज जर ते मुख्यमंत्री जावपाक पावले, आमदार जावपाक पावले, मंत्री जावपाक पावले, खासदार जावपाक पावले, पंच सरपंच चेअरपर्सन कावन्सिलर जावपाक पावले जाल्यार फक्त ह्या ओपिनियन पोल डे गोंयाक मेळो म्हणून जावपाक पावले। ना जाल्यार आज आमी एक महाराष्ट्राचे डिस्ट्रिक्ट जावन पडटा आशिल्ले। हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागता, तशेंच तांच्या कॅबिनेट मिनिस्टरा कडेन मागता, आमदारा कडेन मागता, खासदारा कडेन मागता, लोकसभा दोन्ही खासदारा कडेन मागता आनी राज्यसभा MP कडेनूय मागता की तांच्यांनी आतां हातूंत लक्ष घालपाची गरज आसा आनी सिरियसली हाजेर विचार करपाची गरज आसा।